नमस्कार. आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयल्यात फातर्फे हांगासर. श्रीदेवी शांतादुर्गा फातर्फेकरीण हांच्या पांया आमी आयचो भाग खेळपाचें आमकां सौभाग्य मेळ्ळा. पळयत रावा तुमच्या आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटके. श्रीदेवी शांतादुर्गा फातर्फेकरीण हिका नमन करून आमी आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता आणि सुरवात करता आमच्या पहिल्या राउंडाक फुगड्याच्या राउंडाक. आज कितले फुगोटे फुटता पळोवया. आमची टीम आसा टीम ए आणि टीम बी. टीम ए ची कॅप्टन मुखार यो आणि टीम बी ची कॅप्टन मुखार यो. फुगोट्याच्या राउंडाक सुरवात करच्या पयलीं ओळख करून घेवया आमच्या दोन्ही कॅप्टनांची. टीम ए ची कॅप्टन ओळख करून दी. तुजी नाव सांग. स्वरूपा. कितें करता. ब्युटिशियन. ब्युटिशियन. वाव. हांगा जी कोण कोण आसा ती तुजे कडेन येता की ना. येता. ब्युटिशियन जावपाचें कित्याक सुचलें. कित्याक अशी आवड आशिल्ली म्हाका आवड आसा. तुका न्हेसपाक सुद्दां आवडटा. हय. ओके. सो कितले बायलांक मेळटा आसतले तूं. सो तुजो अनुभव कितें आसता. पयलींच हांगासर हांव आयला पयलींच म्हजो जीव हांगा कडकडटा आनी हे म्हाका कसले कसले प्रश्न विचारता. ओके. सो तुका चड टेन्शन दिना. ओळख करून घेवया आमी टीम बीच्या कॅप्टनाची. तुवें नांव सांग. फातर्पा पंचायतीचे सरपंच मेदिनी नायक. ओके. आमच्या बरोबर हांगासर सरपंच आसा आनी सरपंच म्हणलें काय ना ती स्वता हांगासर कॅप्टन म्हणून हांगा उबी राविल्ली आसा आनी तूं अशी तुज्या बायलांक फुडें काडटा की ना. प्रमोट करता की ना की खंयच्या एक्टिविटीजान भाग घेवपाक जाय. एक्टिविटीन आमची बायल भाग घेतात. ओके. कसले कसले कार्यक्रम तांचे खातीर करता. चड प्लास्टीक ड्रायव्ह आसा. ओके. सो कसले आनी कार्यक्रम तूं बायलांक खातीर दवरला. स्त्री शक्ती ग्रूप तयार करपाचे मागीर सेल्फ हेल्प ग्रूप बायलां खातीर तेच आसता. ओके. सो तुका स्वता कितें आवडटा करपाक. तुजी हॉबीज कितें. म्हाजी हॉबी म्हणल्यार इलेक्शनाची. ओके. Politicsaan स्वता रावपाचें. सरपंच आणि ताका पॉलिटिक्स आवडटा खंय ती ताजी हॉबी. ओके. आमी आतां आमच्या प्रश्नाच्या राउंडाक सुरवात करता. प्रश्नाची उत्तरां कितें दिसता कशें आसतले. कशे प्रश्न सोंपे आसतले कठीण आसतले. सोंपे आसतले अशें दिसता कित्याक आमकां सांगपाक सोंपे जावपा जाय. तांकां सांगपाक सोंपें जावंक जाय म्हणजे कशें दिसता की प्रश्न सोंपे आसतले पण आमचे फुगोट्यो ज्यो असतात त्यो कशो फुटतात त्यो तुमकां थोड्याच वेळान कळटलो की फुगोटे खंय खंय फुटतात त्यो. आमी सुरवात करता आमच्या फुगोट्यांच्या राउंडाक आणि आमचो पयलो प्रश्न आसता तो बजर प्रश्न. हो प्रश्न दोन्ही कॅप्टनां खातीर आसता. तुमी टिमीची जी पार्टिसिपंट आसा तांच्यांनी उत्तर दिवप ना. फक्त जी कॅप्टन आसा हांगासर एक ब्युटिशियन आनी एक सरपंच. ओके. सो तांच्या मदीं आतां हें कॉम्पिटिशन आसा फर्स्ट प्रश्ना खातीर आनी आमचो बजर जो आसा तो आसा क्लॅप. उत्तर जर येता तुमी क्लॅप करपाक जाय आनी सगळ्यांक पयलीं जी क्लॅप करतली सगळ्यांक पयलीं जी ताळी वाजयतले ताका आमी हे प्रश्न विचारतले. ताणें पयलींच सांगलां आपूण वाजोवपाचें ना खंय येयल्यार सुद्दां. चिंतून पळयात तुमचे कॅप्टन कितें करपाचें आसा तें. म्हाका दिसता दोन्ही कॅप्टन इतली टेन्शनान आसा तांच्या खातीर मोठ्यान ताळ्यो दिवया पयलीं तांची टेन्शन मातशें कमी जावं न्ही. प्रश्न सारको ऐकात. उत्तर येता तुमकां ताळी मारपाक जाय. कामगार दिन केन्ना मनयतात. हांगा ताळी मारिल्ली आसा. 1 मे. उत्तर दिला 1 मे आणि खूप जाणां उत्तर खबर आशिल्लें हांगासर. सो तुमी ताळयो मारूं शकतात कित्याक उत्तर सारकें आसा. टीम बीन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा आणि तांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. फुडलो प्रश्न तुमकां. प्रश्न तुका विचारतले उत्तरूय तुवेंनूच दिवपाक जाय. कोणें प्रॉम्प्ट करप ना. सारको आयक. ही एक म्हण आसा ती पुरी करपाक जाय. कष्ट करणार तर फळ मिळणार म्हणून सांगलें. ते उत्तर चुकिल्लें आसा. तुमच्या ग्रुपान कोणाक खबर आसा. हांगा कोणाक खबर ना. ऑडियन्स ओके. टीमिंग येना आणि ऑडियन्साकूय येना. हांवूच उत्तर दिता हेजें. कष्ट करणार त्याला देव देणार. आता जिबल्यो भायर येतात. प्रश्न विचारच्या पेक्षा तांचें टेन्शन मातशें कमी करुया. तांकां आमी टास्क दिवया आणि आमचो टास्क असो डान्स करप. ओके. डान्स केन्ना केला. केला. अरे वा. ते सुंबार तुम्ही केला की ना डान्स केन्ना तरी. जी कॅप्टन सगळ्यांक बरो डान्स करतली ती आपल्या टीमी खातीर वतली घेवन फुडलो प्रायज. ओके. सद्या अकाउंट ओपन केल्लो आसा टीम बीन आणि बी टीमी कडेन 200 रुपया आसा. सो दोगांयकूय ऑल द बेस्ट. झुंबा डान्सर आणि फुगडी डान्सर. ओके. सो रेडी. रेडी. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बात. Get down to the funky beat. मुझे दिल मिलना को तेरा देवा.
come on. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा मुझे दिल को तेरा देबा मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा मुझे दिल को तेरा देबा ऐका दाजेबा 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 दोनाय पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान ताळयो एक केन्ना डान्स करिनाशिल्ले ताणें ट्राय एटलीस्ट मातशें तरी भेंड हालयले ताका लागून ताका ताळयो आनी एक जाता आमचे विनर सो टीम एचे कॅप्टन जे आसा ते विनर जाल्ले आसा आनी ताका मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश तशेंच हांगासर आशिल्ले 200 रुपया ते वता टीम ए कडेन मोठ्यान ताळयो दोनी परत एक फावटी आतां फुडलो प्रश्न फुडल्या पार्टिसिपंटाक तुमकां प्रश्न सारको आयक महाभारतान भीष्म हांची आवय कोण आशिल्ली गंगा उत्तर दिला गंगा सारकें आसा ताळयो मारा सारक्यो नाल्यार ताळयो मारनाका उत्तर सारकें आसा परत एक फावटी तुमकां मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया आनी तुमचे जाल्ले आसा आतां 600 रुपया फुडलो क्वेश्चन तुमकां छत्रपती शिवाजी हांचे अख्खें नांव कितें फूल नांव सांगा छत्रपती शिवाजी शहाजीराव भोसले सारकें उत्तर सो परत एक फावटी टीम ए कडेन वता आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश तुमचे जाल्ले आसा आतां कितले रुपया 800 रुपया प्रश्न तुमकां पुराणान कालिंदी ह्या नदीन खंयचो सोरोप आशिल्लो अशें म्हणटात तांकां उत्तर येना आनी प्रश्न वता हांगासर हांगासर उत्तर खबर ना ऑडियन्सान कोणाक उत्तर खबर आसा खबर ना तुमकां चान्स ना आतां उत्तर आसा कालिया इतले सोंपेसो प्रश्न आशिल्लो आनी हांगासर प्रॉम्प्टिंगूय जाल्ली पण हांच्यांनी आयकूंक ना तें एक बरें जालें ओके सो परत एक फावटी कॅप्टन मुखार येयात प्रश्न सारको आयकात स्वामी नारायण अक्षरधाम देवूळ खंय आसा भारतान उत्तर येता ताळी मारा थोडून पळोवं नाका उत्तरां कोण दिवची ना तांकां उत्तर येना ऑडियन्सान उत्तर कोणाक खबर आसा ओके सांग उत्तर दिल्ली उत्तर दिला दिल्ली आणि उत्तर सारकें आसा नांव सांग तुजें शीतल नाईक शीतल नायक हांकां मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश कॉंग्रेच्युलेशन्स आमची ही फुगोटी ऑडियन्सार फुटिल्ली आसा परत एक फावटी आमची जी पार्टिसिपंट आसा लिडर आसा तांकां आमी प्रश्न करता सैफ अली खान आणि करिना कपूर हांच्या चल्याचें नांव कितें तैमूर उत्तर दिला तैमूर आणि उत्तर सारकें आसा सो परत एक फावटी टीम एक वता आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया सो तुमचे जाल्ले आसा आतां कितले 1000 रुपया ते मात काउंट करपाक एक्सपर्ट बाकी सगळे सोडा ओके फुडलो प्रश्न तुमकां ओके तांकां हांव एक पिक्चराचें नांव सांगतलें ते एक्ट करून तुमकां दाखयतले तांकां टायम आसतलो 1 मिनटाचो तोंड हालोवपाचें ना फक्त एक्टींग करपाची तुवें आनी तुमी फक्त चौगां जीं आसा तांच्यांनीच वळखोवपाचें हे पिक्चर खंयचें तें आनी कोणेंच ना फक्त ही 4 जाणां आसा तांच्यांनीच वळखोवपाचें हे पिक्चर खंयचें सांगता ते ओके एक्टींग करपाक आवडटा व्हेरी गूड यो टायम 1 मिनटाचो तोंड अजिबात हालप ना आयकलें राव राव तोंड हालप ना स्टार्ट तोंड बंद ना तुम्हीच सांगप आनी कोणें सांगप ना तुम्हीच सांगप चौगांनी तुमकां न्ही सांगीत राव मागीर नांवां पिक्चराची प्रश्न पिक्चराचें नांव आशिल्लें हम आपके हे कौन आनी तांच्यांनी सारकें वळखल्लें आसा परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो तांच्या खातीर आनी तांकां मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आनी आतां जाल्ले आसा तुमचे 1200 सद्या तुमचे कडेन आसा 1200 आनी तुमचो हो शेवटचो प्रश्न तुमी जर उत्तर सारकें दिलें ओके जाल्यार तुमकां आनीक 200 रुपया मेळटले जर उत्तर चुकलें आनी हांगासर उत्तर सारकें मेळ्ळें जाल्यार एमावंट सगळो थंय वतलो 1200 रुपीज हांगा वतले
आणि जर तुम्ही चुकली आणि हांच्यानी उत्तर चुकीचे दिले जाल्यार तो एमावंटाचो अर्दो वांटो जो आसा तो हांगा वतलो. ओके. प्रश्न सारको आयक. शेवटचो प्रश्न हो. तुमच्या भावाच्या चल्याच्या आत्याचो घोव तुमचो कोण जातलो? तुम्ही कोणे सांगप ना, तेणेच सांगप. प्रॉम्प्टिंग नाका. भाऊजी. उत्तर दिला भाऊजी आणि सांगपाक खूप खूप बरें दिसता की उत्तर सारकें आसा. सो टीम 1 मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया आणि तांचे जाल्ले आसा आतां कितले? 1400. मोठ्यान ताळयो एक फावटी तुमचे खातीर परत एक फावटी. आमच्या फुगड्यांचो रावंड हांगा सोंपिल्लो आसा. खेळ्यो आतां आमचो फुडलो रावंड आणि तुम्ही पळोवंक शकता की आमची दोनी जी कॅप्टन आसा तांकां खरेंच खूप खूप टेन्शन जाल्लें आसा. हांगासर जी A टीमची कॅप्टन आसा तिची टेन्शन आतां कमी जाल्लें आसा. ती म्हणटा कितें ॲटलिस्ट 1400 मेळिल्ले आसा. सो फुडली आमी गेमची तयारी करता म्हणजे तुम्ही घेयात एक ल्हानसो विसव आणि आमी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margao, RR Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. RR Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आणि तुम्ही पळयता तुमच्या सगळ्यांच्या आवडीचो गेम शो RR रायकर ज्युवेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता खेळ 1 मिनटाचो. टायम आसता 1 मिनटाचो आणि 1 टास्क. आणि आयचो टास्क आसा तो हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात की म्हजे कडेन हांगासर रबर बँड आसा आणि हांगा सेफ्टी पिन्स आसा. 1 मिनटाच्या टायमान 1 रबर बँड आणि 1 सेफ्टी पिन एकाच हातीन धरून गुंतपाक जाय तुमकां. चडांत चड सेफ्टी पिन्स आनी रबर जी गुंतता तांकां मेळटले RR रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. तर पळोवया आमची आयची ह्या गेमीची विनर कोण येता ती. सगळ्यांत पयलीं कोण येता? तूं येता? कळ्ळें तुका? एक हे घेवपाचें हातीनूच ओपन करपाचें. एकाच हातीन एकाच हातीन अशें ओपन करपाचें. एकाच हातीन घालपाचें. ते बंद कर एकाच हातीन आनी 1 रबर बँड 1 हे म्हणजे हे जालें न्ही बंद आतां हे केलें न्ही. नेक्स्ट परत सेफ्टी पिन अशी म्हणजे ही सेफ्टी पिन येतली परत अशी येतली. ओके कळ्ळें? ओके रेडी स्टार्ट. ताज्या खातीर तुमी ताळयो मारून ताची मातशी उमेद वाडोवंक शकता. ओके पळया कितले गुंतले येणे ते हांगासर. 1 2 3 4 5. ओके पळया कितले जाले हेजे ते. 1 2 3 4 5 6. ऑल द बेस्ट. स्टार्ट. स्टॉप. 1 2 3 4. स्टार्ट. सात. ओके आता जे पार्टिसिपंट येतले ते 7 पेक्षा जर चड करीत जाल्यार ते विनर जातले आणि 7 पेक्षा जर कमी केले जाल्यार आरती विनर जातले. ओके सो कोण येता? स्टार्ट. स्टॉप. ओके सो पळया 1 2 3 4 5 6 7. टाय जाल्लो आसा.
सो दोन्ही पार्टिसिपंटांक बरोबर आफया स्टार्ट. आर्तिका अश्विता बेगीन चीयर करा. एक 2 3 4 5 6 7 8 आणि हांगा आसा 1 2 3. ओके सो खेळ एका मिनटाचो हाजे विनर येता अश्विता फळदेसाय खऱ्यो आनी ताका मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगाच सोंपिल्लो आसा आनी आतां खेळटले आमी आमचो फुडलो रावंड जो आसा उले उले नॉन स्टॉप उले. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा उले उले नॉन स्टॉप उले आनी हो रावंड खेळपाक आमचे बरोबर आसा हांगा 2 पार्टिसिपंट. नांव सांग. प्रियांका देसाई. प्रियांका देसाय आनी राजवी देसाय. ओके सगळे जाण हांकां वळखता दोगांयकूय. सगळ्यांत चड कोण उलयता? दोगांय सारकी उलयता. ओके सो दोगांय जर सारकी उलयता कॉम्पिटिशन बरें टफ जातलें. आवडटा उलोवपाक? आवडटा. कितें करता तुमी? सर्वीस करता. सर्वीस करता. ओके आनी तुमी? ओके सर्वीस करता आनी हावजवायफ. म्हाका दिसता कितें हावजवायफ जी आसा ती चड उलोवपाक तिका स्कोप आसतलो सो हावजवायफ चड उलयता आसतली. पळय आतां हो रावंड कोण सक्सेसफुली थ्रू करता तो आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. ओके सो टॉपीक पळया तुमकां कितें येता ती. आसा नणन तुका? आसा. ओके टॉपीक तांकां आयला. सांग कितें टॉपीक ती. नणन. तांकां हांवें पयलो प्रश्न केलो नणन आसा तुका न्ही पण भले आसा कित्याक आसल्यारूच ती चड उलोवंक शकता. बरें वायट दोनूय उलोवपाचें. हांगा आयला नणन बी? ओके हांगासर येवंक ना पण शुअर प्रोग्राम पळयतली. माझी नणंदेचें नांव आसा सोनाली देसाय आनी तें येता सदां येता नणन म्हजी आनी केन्ना फातरपा बी येता जाल्यार आमच्या घरा कडेन येवन वयता आनी तशें तें खूब बरें सगळ्यां मन मेळावू तशें करून कोणाक हेल्प बी करता नणन म्हाजी आनी सगळ्या केन्ना यो वच करता नणन म्हाजी. आनी नंडेक म्हागेल्या बांगडी खूब आवडटात आनी भोंवपाक खूब आवडटा नंडेक आनी न्हेसपा बी अशें खूब आवडटा नंडेक आनी कोणाक न्हेसोवपा जाल्यार नणन म्हाजी मुखार वयता ताका न्हेसोवपाक. घरां सगळ्यां तें बरे भशेन वावरता आमच्या घरां सुद्दां बरे भशेन वावरता नणन आनी म्हाजी एकुलती एक नणन मोगाची आनी म्हाजे भावा खूब नणन खूब चड हें करता सगळ्यांक चड म्हाज्या भावा हें करता. ताणें ऑलमोस्ट 2 पॉज घेतिल्ले आसा आनी आमी सांगला उले उले नॉन स्टॉप उले. हांगा पळया आमची जी हावजवायफ आसा ती कितली नॉन स्टॉप उलोवंक शकता. ओके ताका टॉपीक मेळ्ळा. ताणें तोंडूच तशें केल्लें आसा सेल्फी काडपाक गेल्ले भशेन सेल्फी टॉपीक ताका आयिल्ली आसा आनी आय एम शुअर की हे सेल्फी काडटा आसतली ज्या प्रमाणे पोज दिल्लो आसा ताका पळोवनूच कळटा की सेल्फी काडटा आसतले. काडटा की ना सेल्फीज? भरपूर ना चड ना केन्नाय पण काडटा. ओके काडटा सो उलोवंक शकता बऱ्या पैकी. तूं स्टार्ट. म्हाका सेल्फी काडपाक खूब आवडटा. चलतेच खंयी अशें गेले जाल्यार म्हाजो आनी हांव खंयी गेली जाल्यार काडटा सेल्फी काडटा. घरानूय जाल्यार काडटा आमचे घरी आसा तशें काडपाचें सारकें घरांनी बी काडटा. खंय रोडार सुद्दां जाल्यार काडटा. खंय लग्नाक गेली जाल्यार खंयी गेली जाल्यार सेल्फी काडटा. आमकां खूब आवडटा सेल्फी काडपाक. उलोवपाक स्टार्ट केल्ली पण व्हडलोसो पॉज घेतिल्लो आसा व्हडलो ब्रेक घेतिल्लो आसा आनी आमी पयलींच सांगता की उले उले नॉन स्टॉप उले. सेल्फीचेर उलोवपाक कोण येतलो हांगासर? सेल्फी बद्दल स्टार्ट. सेल्फी म्हाका खूब आवडटा सगळ्यांकूच आवडटा. आतां जे नवीन नवीन मोबायल जे येयले आसा ते स्पेशली म्हणटा तशें सेल्फी खातीरूच आसा. सेल्फी काडपाक आनी फेसबुकाचेर घालपाक वॉट्सॅपार घालपाक म्हाका आवडटा तशें सगळ्यांकूच आवडटा आसतलें. आतां मोबायल नवीन नवीन येयला ते लोक घेयत आसता. ओल्ड आतां कोणाकूच नाका आसता की सेल्फी इम्पॉर्टंट जाला. आतां एक पोज दिवप असो पोज दिवप तसो पोज दिवप ते मागीर फेसबुकाचेर घालून पब्लीश करप आपल्याक जे कमेंट येता ते आयकप नायस सेल्फी
खूब खूब कमेंट्स येता तेजेर सेल्फी म्हणटा तो आतां एक कॉमनूच अशें हें जालां लग्नाक चल देवळान चल खंयसरूय चल कसल्या फंक्शनाक गेले इवन आमी पळयता की कोण असो पब्लीश जाल्लो एक्टर येयलो तेज्या वांगडा एक सेल्फी काडया आतां म्हाका मॅम वांगडा सुद्दां एक सेल्फी काडपाची आसा तर हांव टायम पळयतालें लास्ट मुमेंटाक मेरेन म्हटल्यार एक सेल्फी काडपाक जाय सो सेल्फी हो आतां वर्ल्डान सगळ्याकूच कॉमन असो जाला आनी खूप सुंदर उलयल्लें आसा आनी नॉन स्टॉप उलयल्लें आसा नांव परत सांग तुजें दीपा परब दीपा परबाक मोठ्यान पयलीं ताळयो जावं न्ही ओके खरेंच एक्चुली लक तेजो ते देवळान म्हणून आयिल्ले आनी आमचो कार्यक्रम सुरू आसा म्हणटा आमकां हांगा जॉयन जाले परत एक फावटी मोठ्यान जावं न्ही ताळयो तेज्या खातीर आनी तांकां मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडेन हें स्पेशल गिफ्ट कॉंग्रेच्युलेशन्स उलय नॉन स्टॉप उलोवन आमचे सगळे जे पार्टिसिपंट आसा ती मातशी थकिल्ली आसा सो तांच्या खातीर आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी रोखडीच परत येवया Situated in the heart of Margaon, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आनी आमी खेळटा जरा हटकेचो भाग आज फातर्फे हांगासर आनी आमी आतां खेळटले आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड आनी आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो सारको ऐकात तो तुमकां आतां म्हणपाक जाय चडांत चड फावटी आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हो गिफ्ट वावचर ओके सो आयचो जो टंग ट्विस्टर आसा तो सारको ऐकात रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब 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 ओके 20 फावटी म्हणिल्ले आसा आतां फुडें पळया रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब चुकले रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब नाही तो रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब ब्लू बल्ब रेड 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 बल्ब ब्लू बल्ब रेड बल्ब सॉरी ओके सो आनी कोणाला ट्राय करपाची कोणाला ट्राय करपाक जाय जालें सो विनर जाता प्रियंका देसाय जाता ह्या रावंडचे विनर आनी ताका मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हो फूड वावचर कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी आतां वेळ जाल्लो आसा आमचो आयच्या भागांतलो जो आमी भाग घेतात फातर्फे हांगासर देवी शांतादुर्गा हांच्या पांया कडेन आमचो आयचो भाग चल्ला आनी खरेंच खूब बरें दिसता जेन्ना असो खंयचो कार्यक्रम जाता आनी अशी एक्टीव पार्टिसिपंट मेळटा तेन्ना आनी खेळटात आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो चक दे रावंड आमी भुरगेपणांत आमच्या खुबशे खेळ खेळटालीं भितर एक गेम आशिल्ली गड्ड्यांनी जी आजुनूय भुरगे खेळटात आनी म्हाका दिसता आमची जी पार्टिसिपंट आसा मे बी ती खेळ आसतली हांव जाल्यार म्हज्या भुरगेपणांत खूब खेळिल्ली ही गेम आनी हीच गेम हांव घेवन आयला हांगासर
गेमीन मातसो चेंज केला आमी, चड कॉम्प्लिकेटेड दवरूंक ना गेम. हांगासर आमी गड्डे लायल्यात, ऑलमोस्ट आमी 7 गड्डे हांगासर लायिल्ले आसा आनी म्हज्या हातीन हे 3 गड्डे आसा. एवरी पार्टिसिपंटाक हांवें 3 गड्डे दितले, ताका 3 चान्सीस मेळटले. मॅक्सिमम जी गड्डे मोखता तिका मेळटलो हो प्रायज आनी तांकां मेळटले आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश, तशेंच 40% डिस्कावंट ऑन ज्वेलरी मेकिंग चार्जीस. सो पळोवया आमची आयची विनर कोण आसा ती. आमची पार्टिसिपंट जी आसा 5 जाणां हांगा रेडी आसात. सो गेमीचेर आमी सुरवात करतात. खेळुया आमी चक दे रावंड. स्टार्ट. 1 2 3. शूटिंग आमी 3 चान्स दिल्ले आनी 3 चान्स तेजे गेल्ले आसा, ताका एकूय गड्डो मोखपाक जालो ना. सो नेक्स्ट पार्टिसिपंट पळोवया. 1 2 3. सुविधाचे 3 चान्सेस गेल्ले आसा, ताका हे गड्डे मोखपाक जमले ना. सो नेक्स्ट येता नांव सांग. दिपा. ओके दिपा, ऑल द बेस्ट. दिपाकूय आमी 3 चान्स दिल्ले आनी दिपाचे चान्स गेल्ले आसा. सो आतां पळोवया नेक्स्ट पार्टिसिपंट आमचे कितें करता. ओके हांगासर आमची पार्टिसिपंट आशिल्ली, हांगासरली सरपंच मिदिनी आनी ताका आमी 3 चान्स दिल्ले आनी ताजे कडेन जमलेले ना. आतां शेवटचो पार्टिसिपंट आसा आनी ताजे कडेन जर जमना हांव कोणाकूय हाफेतले आनी घालपाक लायतले हे. ओके आतां शितल नायक ट्राय करतले. शितल नायक तूं लास्ट पार्टिसिपंट आसा आनी ऑल द बेस्ट तुका. ओके आमचे लास्ट पार्टिसिपंट आशिल्ले आनी ताकाय जमूंक ना. सो आनी कोण पार्टिसिपेट करतलो, आनी कोण ट्राय करतलो. आतां परत एक फावटी 5 पार्टिसिपंट हांगासर आयिल्ले आसा. हांगासर झरकडून मारपाचे. पयल्या सेटान आशिल्ली 5 जाणां तेंच्यांनी पयलीं ट्राय करपाक जाय, मागीर फुडली. दिपान सद्या 1 गड्डो मोकिल्लो आसा. दिपा पेक्षा चड मोकूंक जाय तुका. टाय. ओके दीपा आणि सुविधा मध्ये टाय झालेलो आसा. एक गडो तांच्यांनी मोकिल्लो आसा. सो आता फक्त तांच्या मध्ये हे कॉम्पिटिशन आसतले. दोन चान्स गेला. हो शेवटचो चान्स. आता पळय जर दोघांनी मारला. चक दे राऊंडची विनर ठरता दीपा देसाय आणि तांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश तशेंच 40% डिस्काउंट ऑन ज्वेलरी मेकिंग चार्जीस. कॉंग्रेच्युलेशन्स. जरा हटकेचो आयचो भाग आमी घेतिल्लो फातर्फे हांगासर देवी शांतदुर्गा फातर्फेकरीण हांच्या पांया कडेन आनी तो खरेंच खूब रंगिल्लो आसा. खूब मजा आयिल्ली आसा आमकां हांगासर. फुडल्या भागान आमी रोखडीच येतली तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट्स जरा